केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाच्या म्हादय DPRक दिल्ली मान्यताय रद्द करपाक केंद्र सरकार हस्तक्षेप करपाची शक्यताय ना अशें म्हादय विशींचो अभ्यासक राजेंद्र केरकारान म्हणला। मुख्यमंत्र्यान शिष्टमंडळा सयत जरी हे विशीं केंद्रीय गृहमंत्र्याची भेट घेतली असली तरी लेगीत कर्नाटकान कांय दिसांनी येवपी वेंचणुको नदरे मुखार दवरून गृहमंत्री हातूंत लक्ष घालीत अशें आपणाक दिसना अशें केरकार हांचें म्हणणें आसा। ते खातीर म्हादय विशींचो लढो सर्वोच्च न्यायालयानूच लढचो पडटलो अशें तांणी सांगलें। एकंदर कर्नाटकाचो त्यांच्या मंत्र्यांचो आविर्भाव पळयल्यार अशें दिसता की ते आता ह्याच 1-2 म्हयन्यान उरलेलें काम जे आसा ते पुराय करपाचो यत्न करताले, पूण तांकां त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान 2017 जो निर्णय दिल्लो आसा तो बंधनकारक आसा। DPR जो आसा तो म्हाका दिसना की केंद्र सरकार तो भितर हस्तक्षेप करून आपूण फाटी घेताले अशें, कारण DPR जो आसा तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा तो कर्नाटकान सादर केल्लो आसा आणि ही एक प्रक्रिया आसा आणि त्या प्रक्रियेक म्हाका दिसना की केंद्र सरकार भितर आपूण तो फाटी घेताले म्हणून। मुख्यमंत्री थंय आपले शिष्टमंडळ घेवन गेल्लो, पूण गृहमंत्री आसता तो गृहमंत्री ह्या संदर्भात जो निर्णय आसा तो निर्णय दिवपाक कसो शकतालो, कारण गृहमंत्री आसता ताका सगळ्या राज्यांचे लोकांचे विचार आयकचे पडटा आणि जेन्ना शिष्टमंडळ येता त्या शिष्टमंडळा कडेन ते चर्चा करता, पूण म्हाका दिसताना ह्या चर्चेंतल्यान कितें तरी साध्य जातालें अशें। एक मुख्यमंत्र्यान त्या संदर्भात भेट घेवन गोंयची भावना थंय व्यक्त केल्ली आसतली, पूण कशें आसा की सद्या कर्नाटकान विधानसभा वेंचणुको आसा आणि त्या कार्या खातीर जो केंद्रान सत्तेर पक्ष आसा तो थंय जास्तीत जास्त जागा मेळोवपाचो यत्न करीत आसा आणि त्या म्हाका दिसना की ह्या भेटींतल्यान कितें तरी साध्य जातालें आणि DPR फाटी घेतालो अशें।